लायब्ररीची स्थापना झाली 1976 मध्ये आणि म्हणून 2026 वर्षात 50 वर्षात होता. त्यामुळे ग्रामीण भागात खूप आनंदाची गोष्ट आहे. कारण एका काळाच्या वर्षात लायब्ररी कशी झाली होती, बसपाक किंवा वाचपाक, वर्तमानपत्र वाचपाक किंवा कुठे पुस्तक वाचपाक. आता गावागाव लायब्ररी झालं म्हणजे 55 लायब्ररी असं ग्रामीण भागात अख्ख्या गोव्यात. त्याच्या बाहेर ही लाखावरील पुस्तकाची अशी सेंट्रल लायब्ररी तातून जगातली रॅर पुस्तकां म्हणजे खूप ओल्ड अशी पुस्तकां ते आम्ही मॅन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल असतात. अख्ख्या जगातले लोक या लायब्ररीत व्हिजिट करतात, ती मॅन्युस्क्रिप्ट पळतात. ताचे दस्तऐवज जो आसा तो डिजिटलायज करून दवरिल्लो आसा. तुका लायब्ररीन वचून तूं घेवंक आसो ना, तुका तो ऑनलायन पळोवपाक मेळटा. इतली बरी सुसज्ज अशी लायब्ररी गोंय राज्याची आसा. 5 फ्लोर म्हणून आमी गोंयकार खूब वापरता. त्याच्या भायर मागीर आमची डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी आसा मडगांवची. तितून म्हाका दिसता 1 लाख पुस्तकां आसतलीं. त्याच्या भायर आमची गोवा युनिवर्सिटी लायब्ररी सुसज्ज आसा, थंय तशी 2.5 लाख पुस्तकां आसा. चडशी एकाडेमीक आसा आनी म्हाका दिसता बाकीच्यो लायब्ररी आसा. म्हाका हालींच सांगलां तशें पणजेन एक पयलींची लायब्ररी आसा ती महालक्ष्मी लायब्ररी जी मळ्यान आसा. जे लोक हांगांतल्यान पणजे वचून कांय लोक गावले त्यांच्यानी फुडाकार घेवन गेल्ली महालक्ष्मी लायब्ररी जी मळ्यान अश्यो अनेक लायब्ररी, संस्कृती लायब्ररी आसा, अश्यो अनेक लायब्ररी आसा. मडगांवय लायब्ररी आसा सगळ्यांतली बरी. जे अशी रॅर पुस्तकां मेळटा, जी पुस्तकां जाय आसा तशी पुस्तकां आमकां अवेलेबल आसा. शिवाजी देसाई तुमकां वाचना संदर्भात खूब सांगपाचो आसा, बरें सांगता, ताजेर हांव चड उलयना. पूण एक म्हाका सदांच एक खंत आसा आमच्या लायब्ररी संदर्भात. उदय सावंत मातशें आयकता. ही लायब्ररी जी आसा ती लायब्ररी सुसज्ज बिल्डींग जावची असो एक प्रयत्न चलता. तर एक हांव बरेचसो वांटेकार आसा की जेन्ना निरंजन आमचे MLA आशिल्ले तेव्हा परत परत वचून म्हणटाले की आमकां एक सुसज्ज लायब्ररी जाय. त्यांच्या अंतर्गत आमी 2 कडेन जागे पळयले. एक मळेश्वर तुमचें जें आतां हें जाला ग्रावंड जाला आतां तो एक जागो दाखयल्लो हांवें. आनी जाता जाल्यार आनी एक जागो आसा तो आमचो हनुमान स्कूल जे आसा तो एक आयडेंटिफाय केल्लो. पूण तें शक्य जालें ना. कित्याक जालें ना आमी खबर ना. तेजे उपरांत आतांचे आमचे आमदार आनी जे विश्वजीत राणे मंत्री आसात आमचे तांचे कडेन एकदां भेट दिली तेन्ना तांकां एक सांगिल्लें हांवें तांच्या ऑफिसान आनी घरांतली बरी सुविधा जर निर्माण केली विद्यार्थ्यांक आमकां तर चड खूब बरें जालें. इतूच तुमकां सांगता भुरगीं तुमी पुस्तकां सगळीं वाचतात. कितलीं पुस्तकां वाचतात? एक प्रश्न तुमकां विचारता. घडये आमकां आमी तुमच्या ह्या वयाचेर तुमी 4 पुस्तकां 5 पुस्तकां वाचतली. पूण तुमकां शक्य जाल्यार पुस्तकाचेर प्रेमान पडा. घरांत पुस्तक जें आसा तुमच्या बर्थडे खातीर पुस्तक मागात, मोबायल मागनाका, स्कुटर मागनाका. बऱ्याचशे बरे मामाक सांगात, मामीक सांगात, मावशेक सांगात, भावाक सांगात, धाकटो व्हडलो भाव आसा तेन्ना काकाक सांगात की आपणाक बऱ्यातल्या बरें पुस्तक घेवचें. जेणे करून तें पुस्तक तुमच्या घरांत उरतलें, तुमच्या घरांतले लोक वाचतलो म्हणून वेगळी तरेची पुस्तकां आसा. ती कथा आसो, कादंबरी आसो, कविता आसो आनी कसली बाकीची नॉन फिक्शन आसा. आनी तुमच्या जेन्ना घरांत पुस्तक येतलें तेन्ना तुमी व्हड जातलीं. तुमकां खबर आसा माशेलकर हो व्हडलो सायंटिस्ट गोंयचो रघुनाथ माशेलकर. तो कित्याक इतलो व्हड जालो? ताणें भरपूर वास केले. लक्षात घालूंक जाय, भरपूर वास केले. कितलेशे लोकांनी एक पुस्तक पासून वाचून आपलें जिवन बदललें आसा. एक खंयचे घरांतलें चरित्र आत्मचरित्र वाचात, तुमकां वाचात. माधवशास्त्री जोशीचें आमचे कडेन चरित्र अवेलेबल आसा, तें वाचात. बऱ्यातले वयचे चरित्र वाचात, बायोग्राफी वाचात, गांधीची बायोग्राफी वाचात. अशा अनेक मोठ्या लोकांची बायोग्राफी आसा. ते जेन्ना तुमी वाचतले तेन्ना तुमी मोठे व्हड जातले. तुमकां कळटलें आपूण आतां आसा तेच्या परस आपूण व्हड जातलो. याद जाता MA आसतना
असं बघतोय आमदार लेक्चर फ्रेंड म्हणले मी वर्षात 100 पुस्तकं वाचून ठेवणार अपार्ट फ्रॉम युअर सिलेबस. माझ्या डायरीचे बदलले आसा पहिल्या वर्सात 102 पुस्तकां वाचतात पहिल्या वर्सात पाठ डायरी सगळी गेला म्हाका दिसता त्या डायरी हातून तुमकां दाखयतो म्हणून. आणि दुसऱ्या वर्सात एक कितें जालें 74 पुस्तकां वाचली बारीक मोठी जी 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 मेळटा मराठी कोंकणी इंग्लीश हिंदी कमी आसता. एका वर्साक 100 पुस्तकां हांव तुमच्या एका वर्साक 100 पुस्तकां वाच तुमी सांगना. एका वर्साक फक्त 5 पुस्तकां वाच 5 ते 6 2 म्हयन्याक एक कडेन पुस्तक ते मागीर कवितेचे आसूं कादंबरी आसूं कितें आसूं हें जर तुमी केलें जाल्यार पळोवप पळयात. जशें मॅडमीन सांगलां तुमच्या हातान सदां पुस्तक जाय तुमच्या हातान सदां बॅगान तुमकां वेगळें पुस्तक जाय जें सिलेबसांत ना तें पुस्तक जाय तुमच्या कळ्ळें ना. तुमची उदरगती वाडटली तुमची भाशा फ्लुएंट जातली. ती मागीर मराठी आसूं कोंकणी आसूं इंग्लीश आसूं वा हिंदी आसूं. आमकां फुडें वचून खूब त्रास जाता भाशेचो संदर्भांत दुसरे कडेन उलयता आसतना दुसरे कडेन वचून आमकां कळना आमकां शब्दाक चांचपडचें पडटा. म्हणटकच नवे शब्द तुमचे सांगाती जाता नवे शब्द तुमकां मेळटा. आयज सकाळच्या टिचरीन म्हाका विद्यापिठांत मेळ्ळा ती म्हणटाली दुस्कीट म्हणल्यार कितें काय म्हणून दुस्कीट म्हणल्यार तुज्या पुस्तकान आसा म्हणून सत्तरी ते कांय लोकांक मेळटा बाकीच्यांक कळचें ना. दुस्कीट म्हणल्यार इंग्लिशान 2 मेळून 1 जाता तो जागो. अशें सत्तरी कितलेशेच जागे आसात 2 नवे कितें जाता ताका 20 म्हणून पुस्तक अशें कितलेशेच शब्द तुमकां मेळटले जे तुमचे सांगाती जातले. तुम्ही गिन्यानान धरतली गिन्यानाचे पळसो जातले आनी गिन्यान तुमी दुसऱ्याक दितली. ही एकच अशी गजाल आसा. जर एक 100 रुपया बँकेत घातले 5-7 वर्सांनी डबल जाता. एकच अशी गजाल आसा तुमचे कडलें गिन्यान दिल्या उपरांत त्याच पिणान डबल जाता. त्याच पिणान तूं व्हड जाता आनी दुसऱ्याक व्हड करूं शकता. इतली ताकद पुस्तकांत आसा लक्षात दवरात. ही ताकद आमी सोदुया आनी पुस्तकाची सांगाती जावया. लक्षात आयलें याद जाता दोनूच तुज्या पुस्तकाचो उल्लेख करता. म्हादें काळजांतल्यान काडलेलें पुस्तक उदय सावंत आमी ऑनलायन घातलें हांवें घालूं ना तें आमच्या गुरुमा काम केलें आनी ताका आयज डावनलोड 3,000 वयर आसा. 3,000 वयर लोकांनी आख्ख्या जगान डावनलोड केलेले वाचता. कोंकणीन कशें वाचता तें खबर लोक आपले डावनलोड करता कारण म्हादेच्या संदर्भात पुस्तक आसा. लक्षात आयलें म्हणजे हालींचें पुस्तक इंग्लिशींतल्यान ट्रान्सलेट जालां द बीट ऑफ विक्ट्री एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज. हालींच ताका 104 आख्ख्या भारतांतल्या 19 लँग्वेजींतल्यान आनी 20 पब्लिशरांनी इंट्रस्ट दिल्ले तातूंत 104 पुस्तकांतल्यान हें पुस्तक 10 आयलां. जर ते सिलेक्ट जालें जाल्यार न्यूज इंडिया फाउंडेशन पुरस्कार प्राप्त जाता. कित्याक हांव सांगता की ह्यो स्टोरी ज्यो आसा त्यो सत्तरीच्यो आसा. सत्तरीचे सुद्दां तुमकां बरें जाता. सत्तरीचो अडचणी डिफिकल्टीज कितें आसा जो समाज केन्ना उलोवंक शकलो ना जो समाज केन्ना आपलें मत व्यक्त करूंक शकलो ना ह्या समाजाचे सेंटिमेंट्स त्या कथांनी आसा. वचो कथा आसूं म्हणजे खंयची काजोळ कथा आसूं वा खंयची मनयमाय कथा आसूं त्यो लोक ही कथा हें पुस्तक आयज आख्ख्या भारतांत लोक वाचतात. बऱ्यातल्या बऱ्याच एका हांणी न्यू ई बुक्स दिल्लीचे प्रकाशीत केल्ले आसा आनी आमची विद्यापीठ ट्रान्सलेट केल्ली आसा. म्हणून तुमकां सांगता आयज हांव बरयतां हांव आज लेखक म्हणून तुमच्या मुखार उबो आसा. साहित्याचे 2 अवॉर्ड्स म्हाका मेळिल्ले आसा कळटा. आनी साहित्याच्या मळार एक मानान म्हाजे कडेन बरयता सत्तरीचो एक बरो लेखक म्हणून. हें कित्याक शक्य जालें फक्त वाचना लागून. वाचलें म्हणून आयज तुमच्या मुखार आमी उलोवपाक शकता बरोवंक शकता वा आमकां कितें सांगपाक जाय तें सांगपाक शकता. अशे तरेचें उत्तुंग व्यक्तिमत्व जाय. जशें एडवोकेट आमचो बशिल्लो आसा ताणें खूब कश्ट केले आनी सगळ्यात तुमी सगळे खूब त्रासांतल्यान येयला. पुस्तकांनी आमकां सांगत दिल्लो आसा. म्हणून तुमचे कडेन मागता की तुमी पुस्तकाचे वांगडी जाय इश्ट म्हणून माना आनी अशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता लायब्ररीन तुमी पावतली. लायब्ररीन तुमी येतली पुस्तकां वाचतली वा तुमी न्यूजपेपर वाचतली वा जे ऑनलायन वचून जी पुस्तकां ऑडियो बुक्स पासून अवेलेबल आसात ते वाचत तुमी. कोंकणी मराठींतल्यान हांगांतल्या गोंयांतल्या चडशे
तुमचो फुडार ते सांगता हांव. येवकार कृष्णदास शामाराज मध्यवर्ती ग्रंथालय म्हणजे गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी ही लायब्ररी 1832 सालान स्थापन जाल्ली. तिका इतिहास आसा आणि ताज्या अंडर मागीर 7 तालुका लायब्ररी, 3 नगर लायब्ररी आणि 155 ग्रामीण भागांनी वाचनालयां चलतात. ह्या वाचनालयांक 155 सरकार अनुदान दिता. अशी वाचनालय चळवळ गोवा राज्यांत सुरू आसा. पूण आजकाल कितें आसा, सोशल मिडिया आयल्यात, मोबायल भुरग्याच्या हातांत दिल्ले आसा. अवश्य दिवचे, पूण ताज्या बरोबर तांच्या भितर एक पुस्तक हातांत घेवन वाचपाची आवड निर्माण करची. ती पयलें काम पालकाचें आसा, टिचराचें आसा आनी ह्या खातीर सरकारान ही वाचनालयां उगडी केल्लीं आसात. ह्या वाचनालयांनी खुबशें साहित्य आसा ज्याचेर सरकार लाखांनी रुपया खर्च करता. गरज आसा फक्त भुरग्यांक वाचना कडेन ओडपाची, तांकां वाचपाक उर्बा दिवपाची. म्हजें सगळ्यांक एक आव्हान आसा. हांगा जमनीक भुरगीं फाल्यां देशाचो फुडार आसात. वाचन मनशाक कितें दिता? वाचन मनशाक ज्ञान दिता, मनोरंजन करता आनी भाशा सुदारता वाचून तुजी. आनी एक बरो नागरीक जातलो जाल्यार एक तुजी व्यक्तिमत्व घडोवपाक वाचन हें म्हत्वाचें आसा. शिकप जशें म्हत्वाचें आसा, शिक्षणाची बुकांची वाचप म्हत्वाचें आसा, ताज्या भायर बाकीची हेर म्हायती घेवप म्हत्वाचें आसा. सो हें वाचनालय आज 50 वर्सां पुराय करता आनी म्हाका खोशी भोगता. आनी हांगा हांवें म्हजी 2002 म्हजी पयली सुरवात हांगा जाल्ली. म्हजी 2010 पर्यंत हांगा आशिल्लें आनी जें करपाक जाता तें हांवें केलें. की एक बिल्डींग पोरणी ती काय सुदारूं शकना, तातूंत भितर कितें कितें करपाक जाता. एक ताजी एक डागडुजी केली, तातूंत पुस्तकां नवीन हाडली, मॅगझिनां उपलब्ध करून दिली, न्यूजपेपर वाडयले. जें जाता जो पर्यंत हांव हांगा आशिल्लें तो पर्यंत हांवें केलें. आनी म्हाका खूब खोशी भोगता की ह्या ग्रामीण भागांत म्हाका काम करपाक मेळ्ळें. आनी जें कृष्णदास शामाराज मध्यवर्ती ग्रंथालय आसा, ही ग्रंथालय चळवळ अख्ख्या गोंयभर चलयता. वाचन संस्कृती लिपची, वाचन संस्कृती तळागाळान पावची, समाज सुशिक्षीत जावचो. वाचनान मनशाक समृद्धी येता आनी खुबशे वाचनाचे फायदे आसा. मोबायल अवश्य घेवचो हातान, पूण जे पुस्तकार बरयल्लें आसा तें ऑथेंटीक आसता. जें गुगलार येता तें एकदां खरेंय बीन आसता. सो जें तांणी बरयलां तें तांणी अभ्यास करून बरयल्लें आसा पुस्तकां आनी तातूंत खूब खरेंपण आसता. एक पुस्तक हातांत घेवन वाचप आनी तें पुस्तक पयलें पान पळोवप आनी अशें उगडून वाचप हाजे सारकें सूख आनी आनंद खंयचोच ना. आमच्या भुरगेपणांत मोबायल बिबायल कांय नाशिल्ले. सो आमकां ल्हानपणाच्यान पेपर वाचपाची, पुस्तकां वाचपाची खूब आवड. म्हाका तरी हांवें खूब वाचन केल्लें आसा आनी आजून हांव ही पेपर बी हांव कांयच पळयना. हांव पयशे दिवन हांव लायब्ररींत काम करता. म्हाका 30 पेपर मेळटा दिसा वाचपाक, पूण हांव पयशे दिवन पेपर घेता. हांव तो पेपर वाचता, ताजे वयली गोडी सोडयता आनी घरा बसून हांव 2-3 पेपर हाडून वाचता. म्हाका म्हजे पयशे गेल्या करता, पूण म्हाका ती पेपर वाचपाची सामकी खुबूच